मातेवा पोरमोणे जेसू ख्रिस्ताची बरी खबर आबिसोर 17 वोळ 1-9. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दिसा उपरांत पेद्रूक, जाकोबाक आणि ताच्या बावा जोआवाक जेसून एका उंच दोंगरार कुशीन व्हेले आणि तांचे मुखार ताचें रूप बदलले. ताचे मुखामोळ सुर्या पोरी लोकलोकीत जाले आणि ताची वस्त्रां उजवाडा पोरी दोवी फूल जाली. ओचितूच मोइसेस आणि एलिजा ताचे कडे उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार बरें. तुका जाय जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता थंयच आसतना अशें जालें की तांचेर एका पोरजोळीत कुपान सावळी घाली आनी ओचीत कुपांतलो एक ताळो अशें उलयलो, हो म्हजो पूत, केरीत आपुरबायेचो. ताचेर आसा मोचें दादोसपण, ताचें तुमी आयकात. हे आयकून शीस ओमते पडले आनी एकदम भियेले. पूण जेसून लागीं सरून तांकां हात लायलो आनी म्हणलें, उठात, भिवू नाकात. दोळे उगडून पळयत जाल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरा वेले देंवता आसतना जेजून अशें फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. देवाचें उतरें, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.